तेंचे पंचायत बॉडी येयलेली हांगा आमकां स्टॉप हे करपाक आमी आमचे कितें आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसले ते लायसन्स आमी ताका दाखयलेले ऑलरेडी आमकां 45 डेज आमी म्हणजे एक म्हयन्याचो पिरियड आसलो तो आमी रावला ऑन 26/12 लायसन इशू जाल्लेले आयज 27 जानेवारी एक म्हयनो जाला म्हणून आमी झाडां आमी कटींग करूंक येयलेली आमी एक्स्ट्रा झाडां हितून कांय कट करपाचें ना आमची खाली इतली पळय आमकां पळय 29 झाडां तितलीच आमी हांगा कट करताली। ओके, तुम्ही ओनर ह्या प्रॉपर्टीचे काय कशें कितें? ना ना हांव एक झाडां कटींग करपाचो हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर तेजे प्रमाणे हांवें झाडां कातरपाची आहा तितलीच आमी झाडां कट करतले आनी वयतले आनी आमकां तेज्या वयर आमकां हांगाली झाडां कातरपाची ना। तेंच्यांनी जाय जाल्यार मागीर येवन तेंच्यांनी चेक करून वचपाची। ओके, आता कितें 29 झाडां तुमी 29 झाडां आमकां लायसन इशू जाला आता कितें पंचायतीन तुमकां स्टॉप बीन केला कितें काम? पंचायत बॉडी येयलेली हांगा आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां हे दाखय म्हणून लायसन्स कॉपी दाखय म्हणून आनी म्हाजे कडेन PDF आसले ते हांवें तांकां डायरेक्ट थ्रू शेअर केले आनी तांकां दाखयलें की आमकां 29 झाडांचें आमकां परमिशन आसा म्हणून। सो काम आतां चालू उरतलें। आतां आमी पळय पंचायत बॉडी आसले तेन्ना आमी काम स्टॉप केलेले ते गेल्या उपरांत मागीर आमी काम आतां काम आमी परत चालू केलां। हो कापपाचो आमी कातरपाक येयले। झाडां घेतल्या आनी कोणे हय कितें इशू एक्झॅक्टली हो? एक्चुली आता सकाळी आमकां कळ्ळें की हांगार ट्री कटींग जाता म्हणून सो आमकां कॉल येयले आनी आमी ऑलरेडी पयलीं चॅक केले सर्वे नंबराचेर आमी चॅक केले की आमकां म्हणजे फॉरेस्टाची ऑर्डर जी आसता पळय न्हू ती आमकां एक कॉपी येता जेन्ना लायसन इशू जाता पळय तेन्ना आमकां एक कॉपी येता। सो हांवें इमिजिएटली पंचायतीन पयलें आनी चॅक केलें की आमकां कॉपी पावोंक ना। सो आमी इमिजिएटली हांगार येयले आनी चॅक केले तेका आमी जो कोण कटींग करतालो पळय तेका आमी विचारलें सो तो कितें म्हणलो की आमचे कडेन ऑर्डर आहा तर हांवें म्हटलें तूं दाखय ऑर्डर म्हणलें। सो तेणें म्हाका तेजे कडेन जी ऑर्डर आसली पळय ती दाखयली आनी ऑलरेडी हांवें एका आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आहा पळय तेकाय कन्फर्म केलें तर तेणेंनी सांगलें की तेका ती ऑर्डर आसा म्हणून। तुम्ही एक्शन कितें घेतला तेचेर काय कशें कितें फुडें? ना तेजेर आतां कशें कितें एक्शन घेतलें तेजे कडेन आसा न्हू ऑलरेडी ऑर्डर आनी ऑलरेडी हांव फॉरेस्ट ऑफिसरा वांगडा ऑलरेडी उलयलो की तेणेन सांगलां की तेका ती ऑर्डर आसा। हांवें म्हटलें सर म्हटलें आमकां पंचायतीक पावोंक ना तेजी ऑर्डर म्हटलें आजून पसून तेका लागून मुद्दाम म्हटलें आमी पळोवपाक गेल्लेले म्हटलें सायडीर म्हटलें जशें की आमकां कॉल आउट कोणी केलें आनी सो आमी येयले म्हटलें हांगा। तुमकां कॉपी केन्ना पावतली जावं तुमी आतां तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें लेटर करतले पंचायती तर्फे? ना आतां ऑलरेडी आमी तेका सांगलां न्हू फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हेका सांगलां ऑफिसराक सांगलां सो ती आतां आमकां कॉपी येतली। जर तर येना न्हू जाल्यार आमी ती हार्ड कॉपी वचोन हे करतले म्हणजे हाडूंक लायतले तांकां। ओके सो तेजे कडेन ऑलरेडी आसा आनी ऑफिसरा कडेन उलयलां तेणेन आमकां ती हेतून आहा पळय ती तेजे कडेन आहा कॉपी पळय ती दाखयल्या तेणेन ऑलरेडी आनी हांवें कन्फर्म केल्या की ती वॅलीड आहा म्हणून तेजी। तुम्ही वचून कॉपी हाडटले पोस्टान तुमकां गव्हर्मेंट एक्चुली ती कशी आतां पळय आमकां एक्चुली ती पोस्टल येता आतां पळोवया न्हू तेका आतां आनीक टायम आहा तेका म्हणटकूच येता जाल्यार पळोवया आतां तेका लागून आमी डायरेक्टली हांगार येयले ऑन सायडीर येयले आनी चॅक केले आनी तेजे कडेन कॉपी आहा आनी सो हांव ऑलरेडी ऑफिसरा कडेन उलयलो सो तेणेन सांगलें की तेका आसा म्हणून ऑलरेडी लायसन दिला म्हणून जाला म्हणून इशू जाला म्हणून लायसन। पूण ताका तुमी आतां बंद करपाक लायतले तेका चालू आसता काम? ना तेका हांवें ऑफिसराक विचारलें तो बंद करूंक जायना तेजे कडेन आसा ऑलरेडी म्हणटा ऑर्डर। सर्वे नंबरान जी सायल्याची झाडां आसा जावं बाकी वनस्पती तशी वखदी झाडां पासून आसात आमी ती झाडां पळोवपाक गेले कशी जाल्यार थंय तो जो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना घेतला झाडां कापपाचो तो म्हणटा आपणाक फॉरेस्टाचे सगळे आमचे कडेन ऑर्डर आसा पूण ती ऑर्डर तेंच्यांनी दाखयली आमकां पूण तातूंत एक अशें बरयल्लें आहा की बायोडायवर्सिटीक ती कॉपी मार्क केला म्हणून दिल्या पूण आमकां अजून कांय कॉपी मेळोंक ना। 25 डिसेंबराक ती कॉपी तेंच्यांनी धाडलेली अशें म्हणून तेजेर मार्क केल्लें आसा कॉपी 25 तारीख दाखयता डिसेंबराची परमिशन ग्रांट केल्या ती तारीख दाखयता आनी आयज 27 तारीख जाली जानेवारी। हय 27 तारीख जाली जानेवारीची तरी ते लेटर पावोंक ना आनी आमी ते 3 म्हयन्या पयलीं कंप्लेन दिल्लें की हांगा ही झाडां कापल्यार मागीर हांगा सगळो आमच्या निसर्गाक खूब इफेक्ट जातलो सगळ्यांच्यो बांयो आसात त्यो बांयांकूय त्रास जातलो तशें हे इतली झाडां बरी झाडां आसूनी ह्या झाडां खातीर हांगा निसर्ग बरो आसा आनी मेन म्हणल्यार हांगा ज्यो सायडीक ज्यो बांयो बी आसात तेंचेर बी खूब इफेक्ट जातलो आनी तसो बाकी लोकलिटीचेर खूब इफेक्ट जातलो म्हणून आमी तेजें एक कंप्लेन दिल्लें आनी आमी ते कंप्लेन 3 म्हयन्या पयलीं दिल्ले तेचेरूय आजून कांय एक्शन जावंक ना। तशेंच आतां सांगपाचें म्हणल्यार बायोडायवर्सिटी कॉपी मार्क केला म्हणटा पूण मार्क केला म्हणटा ते आमकां आजून कांय मेळोंक ना। आतां तेच्या सांगण्या प्रमाणे तो आपण म्हणटा 1 म्हयनो रावलो आनी 1 म्हयनो रावन कोणाचें ऑब्जेक्शन येवंक ना म्हणून आपण आतां हे आपल्याचें काम चालू केलें कित्याक आपणाक म्हणटा टायम दिल्ली आसा
45 डेजा भितर आपण ती कापूक जाय अशें दिल्लें आसा. पूण तरी आपण 1 म्हयनो रावला आनी आजून कोणाचें ऑब्जेक्शन येवंक ना म्हणून आपण ते कापपाक सुरवात केली. ऑब्जेक्शन कोणाक येवंक ना म्हणजे आमचे कडेन ती लेटरूच पावूंक ना. 25 तारखेक धाडलेले डिसेंबराचे जाल्यार आमकां आजून ती कॉपी पावूंक ना म्हणून आमी ऑब्जेक्शन कशें रेज करतले. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कसो कितें हें चलता कांय कळना. हे आमचे कंप्लेना आसून सुद्दां तेजेर कितें तरी आमकां एक्शन दिना जावं कसलें जालें हें सांगना आनी डायरेक्टली अशें कापता आनी तें कांय कळना. असल्यान आमचो असो गोंयचो आमकां सर्व निसर्ग आमचो काबार जातलो दिसता म्हाका. कितली झाडां आसा आतां ही कटिंगींग परमिशन? तो म्हणटा तेच्या हेचे प्रमाणे म्हणटा तो 40 झाडांचे आपण परमिशन मागलेलें म्हणटा. पूण तेतूंतले ताका ते ऑर्डर जाल्या खंय 29 झाडांची ऑर्डर जाल्या. बाकी सगळे ते झाडां आहा ती आहा पण बाकीची झाडां आमची जी वखदी झाडां आहा तितून हांगा तिरफळ आसा जावं बाकीची झाडां वखदी झाडां तुका मदीं दिश्टी पडटा जावं आंबे आसात त्या घोटींग म्हणटा तो झाड आसा ते घोटींग झाड आसा ही सगळी अशी बरी बरी झाडां भितर आसात. तरी आसतना ते फॉरेस्टान तांकां परमिशन दिलां. आनी म्हाज्या आयकण्या प्रमाणे की तेंच्यांनी व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक कितें तरी तितलो खबर ना पूण व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. आनी आमी ह्या आदी पासून ग्रामसभेनी सांगलेलें की हे रस्ते धाकटुले आसा 3 मिटर रस्ते आसा तुमी प्रोजेक्ट पास करूं नाकात. जाल्यार आमचे पंचायत मेंबर आसा ते ग्रामसभेक येनात सारके आनी ते सांगता आमी काय खबर ना वयरसून परमिशन येता. आतां हे वयरसून परमिशन म्हणजे खंयसून येता कांय कळना. गोंयांत आतां इतले प्रोजेक्ट चलता प्रत्येक ग्रामसभेनी सांगता की आमकां हे तेचे हे ना वयरसून परमिशन येता. हे वयरसून म्हणजे खंयसून. हांव हेमंत कांबळी 84/5 हेजो को ओनर. म्हाका हेतून बिशॉप बिरियाटो हेणे सादारण आमची पयली टेनन्सी केस चलताली हांगासर आनी त्या टेनन्सी केसीचेर म्हाका तेणी सेटल केलो की म्हाजे कडेन आनीक ऑप्शन नासलें कारण ताणें खूब म्हाजेर केसी घातल्यो आनी खुबशे म्हाका त्रास जाले. सो हांवें मागीर लास्ट वाजून हांवें तें सेटल केलें आनी म्हाका तेणी बिशॉप हेणें बिरियाटो बिशॉप हेणें एक उतार दिलें की आपूण हांगासर ओल्ड एज होम हाडटा म्हणजे तुमकां इफेक्ट जायना अशें. कित्याक आमची ही जी हें आसलें तें आमी सगळे हांगासर चायले परत हांगर माड अशें खूब उत्पन्न म्हाज्या बाबान म्हाज्या आज्यान बी हांगासर केल्लें. सो हे सगळें हें करून हांगासर ह्या लोकांन आयज हांगासर आमकां सांगलें एक आनी केलें भलतेंच. हांगर जो म्हाका सादारण 2400 स्क्वेअर मिटर म्हाका तेंच्यांनी टेनन्सी एक्टा प्रमाणे हांवें जेन्ना घातलें तेन्ना सेटल केलें आनी ही तुका एरिया दिता बाकीचे आमी एरियेक हांगासर एक म्हणजे ओल्ड एज होम हाडटले अशें म्हणून सांगलें. पूण आयज जी परिस्थिती पयली जाल्यार हांगासर 85 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट येता आनी सय भोंवतणी हांगासर कितल्योश्योच बांयो आसा. सेकंड थिंग रोड हांगासर जो आसा तो सारको नॅरो आसा आनी रोड हांगासर त्या प्रोजेक्टाक येवपाक हांगासर रोड ना रोड सारके धाकटे आसा 3 मिटराचे रोड आसा. अशा पद्दतीचो हो जर प्रोजेक्ट हांगासर जाता आनी आयज जर पयशे जाल्यार सादारण ऑलमोस्ट 500 वयर सुमार आमी ही झाडां आसात वखची झाडां आहात सायले आसात बाकीचे खूब उत्पन्न आमी हांगासर केल्लें. पण आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा आयज अशी बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा की तुमी ही फक्त आमी फायट करचीच पडटा. फक्त येयल्ल्या दिसा ह्या गोष्टीक आमी कंप्लेनी कर मागीर तेजेर कंप्लेनीचेर कांय एक्शन जायना. कारण हेज्या पयलीं आमी फॉरेस्टाक कंप्लेंट सादारण 2-3 म्हयन्या पयलीं दिल्ली. फॉरेस्टर सागर मोरजकर म्हणून हांगासर येयलो आनी तेणी सांगलें की आमकां 2 म्हयन्या पयलीं हांगासर कांय परमिशन दिवंक ना आनी आमी परमिशन दिवचें ना म्हणून. परत फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे को ओनर आसा जाल्यार त्या को ओनराचे सिग्नेचर घेवची पडटा. आनी हांगासर हांव को ओनर ऑलरेडी कित्याक म्हाजे कडेन गिफ्ट डेट केल्ली आसा आनी म्हाका पार्टिशनूय करूंक ना. म्हाका गिफ्ट डेट केलें म्हाजो बाबा एक्सपायर जाल्या कारणान म्हाका तें म्युटेशन करूंक मेळना. तो म्युटेशनाचो एक सब्जेक्ट घेवन तेंच्यांनी म्हाका कांयच न कळयता हेंच्यांनी ती झाडां कट करपाक आतां परमिशन दिल्लें आसा. आमी फॉरेस्टाक DCF ACF सगळ्यांक आमी कंप्लेंट केल्ली आहा. बायोडायवर्सिटी तर्फे कंप्लेंट जाल्ली आहा आनी हांवें को ओनर म्हणूनय कंप्लेंट दिल्ली आसा. पण ह्या सगळ्या कायद्यांक ते सगळे डावलून हांगासर परमिशनां खंयसून येतात आनी कितें पद्दतीन येता ती कांय कळना. ऑलरेडी तेंच्यांनी पंचायती कडेन परमिशन मागलेलें आनी त्या पंचायतीन परमिशन होल्ड उरलें कित्याक फक्त लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें म्हणून. आतां हांकां पडलेलें ना हे तो प्रोजेक्ट हाडटले हांगा लोकांच्या उदकाचो प्रॉब्लम आहा परत लायटीचो प्रॉब्लम आहा हे सगळ्यो गोश्टीचो प्रॉब्लम आसून आमी येयल्ले ग्रामसभेक आमकां ahले मेगा प्रोजेक्ट आमच्या ल्हानशा गांवांत नाका म्हणून आमी बोवाळ घालतात तरी पूण कोणाकूच हांगासर पडलेलें ना. आनी आयज वायट दिसता की हे प्रोजेक्ट कशा पद्दतीन आनी फाल्यां आमी एनवायरमेंट कशें सांबाळटले हे जे निसर्ग आसा तो कसो सांबाळटले. आयज हे बिल्डर लॉबींची किंवा दिल्लीवाल्यांची हे हांगासर
मनमानी जाल्या, हेंची मक्तेदारी हे पयशाच्या आदाराचेर सगळे परमिशनां आपूण थंयसून घेवन येतात आनी पयशाच्या आदाराचेर सगळीं परमिशनां हांकां एक साद्या मनशाक आहा जाल्यार ताका कितल्योश्योच फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा आनी बिल्डर लोकांक हांकां कशी परमिशनां मेळटा हें आयज सांगूंक शकना आनी आयज लोक सारके अक्षरशः गोंया वांटोवपाक तळमळटा पण गोंया वांटोवपाक मेळना कारण कोर्ट कचेऱ्यो हेतूनच आमचे उरले आनी ही कोर्ट म्हणटा ती गोगलगाय जाल्ली आसा ही इतली स्लो चल्ल्या तेजे ते ज्युरिडिशन आनी तेजे जे कायदे आसा तेतून तुजे तारीख पे तारीख ह्योच फक्त घडत चल्लेले आसा आनी ह्या कारणान आयज लोक त्रासदायक लोकांक त्रास जाल्ले आनी गोंय कशें वाटयतले हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा.